सरकारी प्राथमिक स्कुलांचे वर्सुकी दीस वा गॅदरिंगा सारकेल्यो कार्यावळी करपाक सरकार खासा अर्थीक आदार करतलो। नव्या अर्थसंकल्पांत हे खातीर खासा अर्थीक तरतूद सरकार करतलो अशें शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान उलोवन दाखयलां। शेनवारा राती सापेर सरकारी प्राथमिक स्कुलाचे वर्सुकी दिसाच्या सुवाळ्यात पर्रीकार उलयतालो। की सरकारी शाळांत अशे वार्षिक दीस करपाक कांय एक तरतूद ना। प्रायवेट शाळा खंयच्यान खंयच्यान तरी पयशे जमयता। सरकारी शाळांत येणारी बहुतेक भुरगीं ही सर्वसामान्य कुटुंबातली किंवा गरीब कुटुंबातली आसता। त्यामुळे येणाऱ्या वर्षाच्या शैक्षणिक अंदाजपत्रांत सरकारी शाळांत अशी वार्षिक एन्युअल डे म्हणटात तो वार्षिक दीस करपा खातीर कितें तरी तरतूद आमी वेगळी वेवस्था करतले। कोलवाळचे ग्रामसभेत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचो विशय बरोच गाजलो। पंचायतीक हप्ते वतात म्हूण स्क्रॅप यार्ड चलतात असो आरोप थंयच्या लोकांनी केला। बेकायदो स्क्रॅप यार्डांचेर कारवाय करपाचो थाराव ग्रामसभेन पास केलो। लोक स्क्रॅप यार्डां मोडची म्हूण मागतात, मात लोकांनी इतलो बोवाळ घालूनय निमाणे सरपंच म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन कितें तें थारायतले। आयतारा जाल्ल्या कोलवाळ पंचायतीच्या ग्रामसभेत बेकायदा स्क्रॅप यार्डांचेर बरोच बोवाळ जालो। पंचायत वाठारात आशिल्ले सगळे स्क्रॅप यार्ड बेकायदा आशिल्ल्यान नोटीस दिनासतना ते मोडून उडोवचे अशी मागणी लोकांनी केली। कोर्टान केशी कांय 50 वर्सां सोंपपाच्यो ना। ते इलिगल आहा म्हण तेंच्यांनी मान्य केल्लें आसा। इलिगल आहा ताका नोटीस ना धाडटा, डायरेक्ट ते जमीनदोस्त करचे, तेचेर धडक कारवाई करची अशी आमची मागणी आसा। पंचायत वांगड्यांक हप्ते मेळटात म्हण स्क्रॅप यार्ड मोडूंक पळयनात असो आरोप थळाव्यांनी केलो। ह्या पयलींचे पंचायत बॉडीन ताका आजून मोडूंक ना आनी आमी मोडिना आनी ह्यान फुडें आमी मोडचे ना, हें तेंचो स्टँड आसा। तेन्ना हें क्लियरली कळटा कितें हे लोक जे आहा हेनी तेंच्या बरोबर आसा आनी जे हप्ते आसा ते खरोखरूच घेतले वयता। बेकायदा स्क्रॅप यार्ड काडून उडोवचे असो थाराव ग्रामसभेन मानून घेतलो। मुख्यमंत्र्याक विश्वासान घेवन स्क्रॅप यार्ड काडटले अशें सरपंच सांगता। आज हे ग्रामसभेन आमी असो निर्णय घेतला की हे स्क्रॅप यार्ड आहा न्हू ते सगळे काडपाचे, पूण कशें तितून आमी CM, डेप्युटी कलेक्टर, BDO तशेंच MLA पयलीं कळयतली आनी जो प्रोसिजर आहा तो कायद्या प्रमाणे चालू दवरतली। आनी तांकां कोणाचो ना कोणाचो आशिर्वाद आसा आनी जेन्ना ते काडूंक वयता तेन्ना आमकां कायदेशीरूच काडूंक वयचें पडटलें, नाल्यार आमकां ते कोर्टान व्हरतले आनी कितें करतले। म्हणून आमकां ताका हात घालच्या वेळी बारीक विचारूय करचो पडटा। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। फोंडे ढवळे भगवतीचें देवूळ आयतारा फांतोडेर फोडून चोरांनी देवळांतली फंडपेटी फारायली। फाटल्या 3 म्हयन्यांत कवळें वाठारांतलीं 4 देवळां चोरांनी फोडल्यांत, मात पुलिसांच्या हाताक एकूय चोर लागना। पुलिसांनी रातची गस्त वाडोवची म्हूण थंयचे लोक मागतात। फोंड्या ढवळी वाठारांतले भगवती देवूळ आयतारा फांतोडेर चोरांनी फोडून फंडपेटी फारायली। तांच्या घराच्या सायडीच्यान दार फोडून भितर आयला आनी फंडपेटी मोटेली फंडपेटी 2 फंडपेटी आसा, मोटेली फंडपेटी फोडल्या ताणें नाच जाल्या आनी धाकली फंडपेटी जी आसा ती थंयच आसा। आतां सादारण 2000 रुपया आसूं शकता। फोंड्या वाठारांत फाटल्या 3 म्हयन्यांत 4 देवळां फोडल्यात, मात पुलिसांक अजून एकूय चोर मेळूंक ना। ही हांगसर तिसरी चोरी खंयच्या वाठारांत? ह्या कवळे पंचायत वाठारांत आमच्या वार्ड नंबर 6। आतां कितें तरी एक्ट जावपाक जाय, अजून पर्यंत एकूय चोर मेळना। जो पर्यंत चोर मेळना तो पर्यंत म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट फेलियर काय कितें हांव सांगूं शकना। कवळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मिनरल फाउंडेशनान अंदू 31 हुशार आनी गरजू भुरग्यांक शिश्यवृत्ती दिली। गोंयच्या मायनिंग फाटले 2-1 वर्सां सावन बंद आशिल्ल्यान भुरग्यांक स्कॉलरशिपी दितना हेर कांय गजाली रद्द करच्यो पडल्यो अशी खंत फाउंडेशनान उक्तायल्या। हे फावट 100 वयर भुरग्यांनी शिश्यवृत्त्यां खातीर फाउंडेशना कडेन अर्ज केल्लो, तातूंतले फक्त 31 भुरग्यांक स्कॉलरशिप मेळ्ळ्या। मायनिंगाचे बंदीचो परिणाम मायनिंग कंपन्यांच्या समाज उपेगी उपक्रमांचेर जावंक लागला। 2-1 वर्सां जाली मायनिंग बंद आशिल्ल्यान मायनिंग कंपन्यो आनी ह्या कंपन्यांनी मेळून केल्ल्या मिनरल फाउंडेशनाचे गणीत हाल्ला। 7 तालुक्यांतल्या मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक वेगवेगळ्या तरेन आदार करपाक मिनरल फाउंडेशन फाटली 13 वर्सां जाली वावुरता। 15 कंपनी मेळून तांणी गोवा मिनरल फाउंडेशन घडयला। फाउंडेशनाचो भुरग्यांक स्कॉलरशिपी वाटपाचो सुवाळो निकतोच पणजेन जालो। मायनिंग बंदीचो फाउंडेशनाच्या कार्यावळीचेर बरोच परिणाम जाला।
In this connection, I like to say, though mining is closed for last 2 years, certain activities like scholarship, the board has never reduced, kept the same tempo, and I am sure it will be kept tempo, and hope so things will be normalized by end of the year. And we are not reduced it. Yes, some case with limited resources aim to accommodate many people. We have done some kind of small changes here and there, which some people we are not given the full scholarship, where the equal number of people, equal mark is there. So we divide the scholarship with the pool, with the 50% or whatever may be that result. And this is aspect is to be what is the reason of continuing the scholarship. We have stopped certain program, infrastructure, but training, scholarship and any educated related program, we have not stopped. We are continuing that. फाटल्या 13 वर्षात फाउंडेशनान 200 वयर भुरग्यांक मेळून सुमार 75 लाखाच्यो स्कॉलरशिपी दिल्यात. 2003-04 ह्या सालांत आमी ही शिष्यवृत्ती दिवपाची योजना जाहीर केली आणि तेन्नाच्यान आमी जवळ 211 भुरगीं ह्या शिष्यवृत्ती सुवाळा म्हणजे शिष्यवृत्ती तांकां मेळ्ळ्या आणि हाजे खातीर मिनरल फाउंडेशनान जवळ 75 लाख रुपया अजून पर्यंत खर्च केल्या. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. येऊ एक व्यावसायिक विसर.